जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, आता पणजे 20 जाग्यांचेर पे पार्किंग जातलें. बाबड्या पिझ्झा डिलिव्हरीवाल्यांचे, फ्लिपकार्ट प्रॉडक्ट्स डिलिव्हरी करणाऱ्यांचे, त्यांचे कितें जातलें? तांकां बाबड्यांक पावला कणकणी पार्किंग करचें पडटा. म्हणजे अख्खो पगार पे पार्किंगाकूच घालपाचो काय कितें? बरें, पणजे आयनॉक्सा भायरूय पे पार्किंग आसा. गाडी पार्क केली काय तो स्लीप घेवन धांवत येता. हांवें म्हटलें ताका, बाबा हे तुमी पार्किंगाचे पयशे काडटा पळय ते कोणा खातीर काडटा? आयनॉक्सा खातीर काडटा काय ESG खातीर काडटा? तो म्हाका म्हणपा लागलो की ESG खातीर. पळया म्हणपा लागलो, स्लिपीचेर ESGचो स्टॅम्प बी आहा, बरो लोगो आसा. हांव हांसलो, पयशे पे केले रे. पण म्हाका हांसपाक येलें, कित्याक सांग, हांवें ताका म्हटलें, बाबा असले स्लीप बूक जाय ते मेळटा, बेळगांव छापून मेळटा म्हणलें. एक म्हटलें मायनिंगाचो एक व्हडलो ऑफिसर आसलो, तेणें म्हटलें अशेंच एक एक्सपोर्ट स्लीप कितें आसता पळय ती बेळगांव छापून हाडून कोटीचे कोटी म्हटलें सोडले. हे कितें रे म्हटलें, मायनिंगाचे स्लीप बुकां तुका हेजी इल्लिगल मायनिंग केल्याची जर बेळगांव मेळटा जाल्यार हे घनश्याम प्रिंटराचेर सुद्दां असले ESGचो हाडूं येता मरे स्लीप बूक छापून. जस्ट इमॅजिन. फ्रेंड्स, मायनिंग स्कॅम जालें. 3 वर्सां पयलीं ते भायर सरलें. आतां फ्रेश फ्रॉम द ओवन फ्रेश स्कॅम सद्या म्हणजे लुईस बर्गर स्कॅम ह्या प्रकरणान तकली वयर काडल्या. 2010 सालान खंय लुईस बर्गर कंपनीन तेंच्या खंय हेंच्यांनी ऑफिसरांनी खंय आमच्या गोंयच्या 2 मंत्र्यांक खंय ब्रायब दिल्ली, रिश्वत दिल्ली, घूस दिल्ली. आनी ती कितकी? 6 कोटी रुपया. आमी कोटी मारल्यार आमची खोटी मेळटा, आमकां हे 6 कोटी. आनी ते जायका प्रोजेक्ट्स मेळोवपा खातीर दिल्लेली आहा ह्या बर्गर कंपनीन. आतां जायका म्हणजे कितें? PWD म्हणजे कितें? तेन्नाचो मिनिस्टर कोण? चर्चिल आलेमांव. आनी फायनल सायनींग ऑथॉरिटी कोण तेन्ना? CM दिगंबर कामत. शी, खऱ्यांनीच तेंच्यांनी 6 कोटी रुपया घेतलेले काय ह्यो बेश्ट्यो पोक्यो गजाली? लेट अस इमॅजीन. आय मीन लेट अस सी. वचून मेळुया. जस्ट इमॅजीन. नमस्कार. जायका प्रोजेक्टा भितर 2010 सालान ज्या PWD मिनिस्टरान 6 कोटी रुपया घेतले लुईस बर्जरा कडच्यान, जेंचेर असो आरोप आसा, ते आयज आमच्या बरोबर आसा बाब चर्चिल आलेमांव. चर्चिल आलेमांव सर, बॉस. बेश्टो शिव मारता बेश्टो. बरें चर्चिल बाब, तुजेर असो आरोप आसा की 2010 सालान लुईस बर्जराक जायका प्रोजेक्ट्स दिवपा खातीर तुवें खंय तेंच्या कडच्यान 6 कोटी रुपया घेतले. 100%. आनी दिगंबरानूय घेतल्या? 100%. आवय देवा. बरें, तुवें 6 कोटी रुपया घेतल्या हें तूं जस्ट इमॅजिनान एग्री करता. सगळं कितें लागून गेली रे? तुज्या ऑफिसरांक दिवपा खातीर, दिगांबराक दिवपा खातीर घेतले. बरें, म्हाका एक सांग चर्चिल, हे PWD कॉन्ट्रॅक्टर्स आसता पळय, तेंच्या कडच्यान कमिशनां कशीं घेवप? म्हाका कांय खबर ना ती. जाणा आसलो हांव. तो घेना रे, बेश्टे लोक एलिगेशनां घालता रे चर्चिलाचेर. हांव न्यू तो. आतां तूं एक समज प्रेसमॅन, हांवें तुका ब्रायब दिलां, पयशे दिले. हे न्हू, याद कर, तुवें म्हाका कॅमेरा दिल्लो, कॅश कांय दिवंक नासली. सारकें याद आहा म्हाका. ब्रायब जाता? ऑफकोर्स. ब्रायब म्हणजे कितें आनी डेफिनेशन खबर आहा तुका? डिसऑनेस्टली परस्वेड समवन टू एक्ट इन वन्स फेवर बाय गिवींग हिम कॅश ऑर गिफ्ट म्हणजे ब्रायब न्हू. चर्चिल हरशी, तुवें तो कॅमेरा दिल्लो पळय म्हाका इलेक्शना कडेन, तो मोडलो. हांव टॅक्निशियन. तुका सारको कर म्हणिना रे हांव तो. हांव कितें म्हणटा तुका, म्हाका न्यू कॅमेरा घेवपाक आतां पयशे दी थोडे. हेल्प कर म्हाका, थोडीशी कॅश हेल्प. नो 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 प्लीज. तुका कितें रे, ओन्ली 50,000. HD कॅमेरा घेता बारीकसो. अरे 50,000 प्लीज. अरे थोडे 25,000 तरी. ना 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 ना. कितें चर्चिल बाब, फंडींग बंद केलें कितें आतां थंय सगळ्यांचें? बरें, हो मिकी पाशेको आतां जेलीन आहा पळय कोलवाळे. हे पळय मिकीचे आसता. बरें, म्हाका सांग चर्चिल बाब, आतां तुजें कशें चल्लां सद्या? कितें करता तूं सद्या आतां? हांव सद्याक इलेक्शनाक बसता. 2 म्हाका कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. एक म्हणटा ती बेनावली
एक मोठी नावेली खंय बरो दिसता तेन बसतलो. कित सांगताय? तुका दिसता ह्या पार्टी सुद्धा लोक तुका MLA कोत्तले म्हणून? कितू फाट केलें रे म्हाका करीत आहाय मरे. चोय हांवें कित्या फावटी सांगला ह्या एपिसोडान ह्या सिजनान पयलीं फर्स्ट सिजनान सुद्दां हांवें खूब फावटी सांगला आनी सगळ्यांक खबर आहा इज अ ट्रूथ तेजेर म्हणजे ओपन युनिवर्सल ट्रूथ. चर्चिल आलेमावाचे खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक 2,500 ते 3,000 वोट आसतात खंयच चुकलेले ना. आनी इतलें आसून सुद्दां चर्चिल आलेमाव कितें म्हणटा आय म्हाका सवाय पडला हांव सॉफ्ट टार्गेट करता आनी हांवें कितें म्हणटा तूं तें सोडून दिशी तें विसर तूं आतां इलेक्शनां रावंक सोदताय बेळावली आनी वार्का म्हणटा तूं बेळावली आनी नावेली तूं थंयची काँग्रेस कमिटी रिवायव कित्याक करिना? जायत करपा जाता समजला न्हू पूण चर्चिल आलेमाव येतो बांदगोळ्या पडपी न्हू. चर्चिल बाब तूं हालींच स्टेजीचेर तुका एक कातार म्हणटाना आमी पळयल्लो तर तूं ही कातारां केन्ना सावन आनी तियात्राच्या पालकार तूं केन्ना सावन काम करता आनी देवान तुका इतलो बरो तावो दिला कातार म्हणपाक. ऐक हा नाका नाका अशी दिगंबर इज वेटिंग फॉर मी नाका कातार नाका अरे बापरे. जस्ट इमॅजिन. नमस्कार दिगंबरजी. आत्ता चर्चिलाक मेळोन येयला सामको सेंटिमेंटल जाला आपणाक सॉफ्ट टार्गेट करता आपण सामको मोव म्हणून आपणाक घडटा अशें बी कितें म्हणटालो. गोवा इज बिकमिंग ए सॉफ्ट टार्गेट. थंय चर्चिल म्हणटा आपूण सॉफ्ट टार्गेट जाला हांगा तूं म्हणटा गोवाक सॉफ्ट टार्गेट करता म्हणून. तुमी लुईस बर्जरा कडच्यान दोगांयनी 6 कोटी घेतले. डेफिनेटली. बरें तुमकां अशें दिसना की CM पार्सेकरान आमी केस CBIक दितले अशें म्हणच्या पयलीं तुमकां दोगांकूय मेळोन मातशें पळोवंक जाय आसलें न्ही कितें सेटींग मिटींग जाता जाल्यार. आनी मागीर चवकशी करा न्ही. CM पार्सेकरान अशें करपाक जाय आसलें न्हू. ना ताका तें सारकें खबर नासतलें. कारण कितें CM म्हणून ताका थोडेच म्हयने जाल्या ताका वर्सां खंय काडले हाणें. पर्रीकर आसलेलो जाल्यार मात हें मात करतलो आसलो न्हू. ओके इट्स ओके आय अंडरस्टँड बट वाय द बिटरनेस इज स्टील देअर बिटवीन यू एंड पर्रीकर. अजून कितलीं वर्सां जालीं. इफ ही इज नॉट कमिंग देन यू गो अहेड यू मूव अहेड अँड गिव युअर हँड ऑफ फ्रेंडशीप टू हिम. विच आय विल नॉट डू. बरें you'll cooperate with CBI if Louis Berger scam case is given to CBI. I will not do that. बड़ों को आदर देना, छोटों को प्यार करना, अमन सुख शांति और डिसिप्लिन से जीना. I will not behave like this. See, how come you suddenly become so impossible? म्हणजे इतलं एग्रेसिव्ह. हे मिशन इम्पॉसिबल आता रिलीज जावपाचें हांव पळोवतें. पळय. थँक्यू व्हेरी मच. जस्ट इमॅजिन. वसलो आदलो CM दिगंबर कामत. आतां आमचो आतांचो CM लक्ष्मीकांत पार्सेकर विष्णू वाघाच्या बर्थडेक गेल्लो. थंय कितें जालें सांगा. कसली कितें एक रिक्वेस्ट आसली विष्णू सराक मिनिस्टर करा सर. आयज म्हजो बर्थडे येयलो CM आनी एक दीस जातलो PM. नमस्कार करता आमकां सांबाळून घे बाबा एसेंब्लीन. हय कसो आहा बरो मरे. मार बाबा फोटो मार एक बरोसो फोटो मार. तूं आतां टेबल मातशें तें हाडीव तुरा. अरे अबे सगळे खंय थर्ड फ्रंटवाले सामके खंय तयार आहा खंय एसेंब्लीन आमचेर हें करपाक चढाई मारूंक. मातसो सांबाळून घे रे बाबा. केक कापपाचो टायम जालो काय आनी आमचो दुसरो टायम जालो. अरे सगळे कडेन म्हाका टेन्शन जालां. रातच्यान फायलीचेर फायली घेवन बसलो हांव. त्रास जाले भरपूर जिवाक. म्हटलें तुज्या बर्थडेक येवया आनी मातशें एन्जॉयमेंट करुया. अरे हो वाजयता त्या प्रमाणे बँड वाजयता काय कितें. हे पळय सांगता तें सारकें आयकोन घे वेवस्थीत. हे आतां एसेंब्लीन बजेट फायनान्स कितें आतां तूं मातशें पळय कित्याक म्हाका तें कांय व्हडलेंशें कळना. तूं तें पळय आनी मागीर तूं उतरां दी म्हाका बरोवन दी. हांव मागीर ती दिता. हय हांव दिता काय भिवो नाका. म्हाका फक्त मंत्रीपद दी
बाकी सगळें तुका हांव कितें जाय ती उतरां कविता लेख सगळे अरे जाल्यार डन सामकी डन डील मातसो सांबाळून घे आनी तेंच्या नादाक लागो नाका टेन्शन जालां भरपूर आनी आनी तूं हें मात कोणाक सांगू नाका. पण ह्या सगळ्या भितर म्हाका दिसता की विजय सरदेसाय फुडारान मिनिस्टर जावपाक एलिजिबल आसा, फावो आसा. कारण कितें जाणा तेजे भितर ती क्वॉलिटीज म्हणजे अशे तो खावच्या पयलीं न्ही वेवस्थीत चॅक करता की बाबा हे शहानिशा करता, हे आपूण खावं शकता काय ना, खातलो ते कशें खावप, कितले खावप आनी आपूण ते कशें खातलो म्हणजे तो तोंडाक लागोंक जायना कोणाक, म्हणजे सारको दिमाग का इस्तेमाल कर बच्चे इसमें बहुत ताकत है ह्या सदाशिव अमरापूर डायलॉगान विजय सरदेसाय बिलीव करता. अरे टू इट ऑर नॉट टू इट रे, खा रे दामून, दामूचें नांव कोणें घेतलें रे. आनी मित्रांनो ह्याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिनाचो हो एपिसोड हांगाच सोंपता. मेळोया फुडल्या आयतारा 7:30 आनी 9:30 विसरो नाका पळोवपाक तुमचो आवडीचो माय मोगाचो प्रोग्राम जस्ट इमॅजिन ओनली ऑन प्रुडंट मिडिया. तोपर्यंत तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं, मोग आसूनी आनी आपली बरी तब्येतीची काळजी घेया. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक. बाय. Just imagine.